म्हाका जी आवड लागल्या पळय घुमटांची ती म्हज्या घराण्यांतल्यानूच लागल्या. म्हजो चुलतो बऱ्यान बरो घुमट वाजयतालो, स्वर्गवासी तुकाराम दत्ताराम पिंगे, जाका आमी भाऊ म्हणटाले, आख्खे कुटुंब भाऊ. सो भाऊ सगळ्यान बरे घुमट वाजयतालो. आणि म्हजें मूळ घर पिर्णा. हय, पिर्णा आणि बार्देजान. सो थंय उबे रावन घुमट आरती करप, घुमटां उबे रावन आरतीत उबे रावन करप, आणि ते गळ्यान घुमट घालप मगो, सुमाची दोरी धरून गळ्यान घुमट घालप आणि मागीर ते उबे रावन वाजप. आणि घुमट वाजयल्या नंतर अवसर म्हणजे तुका अशें दिसता की तो अवसर येवन असो माड बी झेलना वाऱ्यान, तसो तो मागीर मोड बीड घेतना दिसतालो चुलतो म्हजो भाऊ. वेगळी शक्ती संचार. बरोबर, वेगळीच. आणि ती शक्ती हांवें तो अवसर हांवें दोळ्यांनी पळयला चवथी कडेन पिर्णा. म्हजो गणपती 5 दीस. सो थंय वचप आणि मागीर घराघरान गणपती न्ही थंय 5 दीस, सगळ्यांचे 5 दीस. आणि आरती मागीर घराघरान जावप. सो त्यो प्रत्येक घुमट आरती हांवें भुरगेपणांतल्यान पळयल्या. हांव म्हाका दिसता तिसरेक आशिल्लो, दुसरेक, तिसरेक, चवथेक. आणि मागीर ती मजाच वेगळी न्ही गो. तुवें केन्ना एक एक फुगट मारल्या, तो माराण मेळटा पळय, तो मगो असो ओपन करप, कळ्ळें तुका, आणि ते सूत सोडप. ओके, ते सगळे बांदिल्ले आसता न्ही, ते सूत सोडप मगो, आणि एक एक फुगटी एकठांय करप. आणि थंय कितें जाता, आतां कोण सोयरो आयलो जाल्यार माराण बिराण पयलीं माराण घेवन येताले. कोणी जर आयलो, मामा आयलो जाल्यार माराण, फोग जावंय बी येवप म्हणल्यार सामकी माराणाची सारकी. सो ते माराण. आणि आमच्या थंय मगो पिर्णा 5 दिसांक पातकार म्हूण आसता. पातकार म्हूण कितें जाणा तूं, म्हणजे देव गणपती तुमगेर त्या भुरग्याच्या रुपान जेवपाक येता. सो निम्माणे 5 दिसांचें जें दनपारचें जेवण आसता पळय, ओके, थोडे कडेन ताका मामणें म्हणटा. सो मामणें वाडप आसता पळय 5व्या दिसा, ज्या दिसा विसर्जन जाता, त्या दिसाचें दनपारचें जेवण आसता पळय, देवाक जो महानैवेद्य आसता, तो महानैवेद्य जेवपाक आमी गणपतीक रुपान पातकार आपयता. म्हणजे एक आंकवार भुरगो, त्याच सभोवताली तुझा शेजारी कोण आसा पळय, तातूंतल्यान एक आंकवार भुरगो येवप गणपतीच्या रुपान, आणि ताका आमी थंय गणपतीच्या पान ताका दिवप, आणि ताका तृप्त जायसर त्या गणपतीन आमगेर जेवप. मागीर सगळीं जाणटेली येवन ताका पांयां पडटा, आणि मागीर ताका कितें कितें दिवप गो. आणि पयलीं कितें जातालें, चडशे माराण न्ही पातकाराक मेळटाले. सो हांवूय पातकार आशिल्लो. सायडीन एक घर आसा, त्या घरान हांव पातकार. ओके, मिरा मावशी म्हणून आसा, त्या मिरा मावशेगेर हांव पातकार. कळ्ळें तुका. त्या मिरा मावशेगेर पातकार. मागीर तांची एक जाणटेली आशिल्ली, ती हाडून म्हाका माराणे दिताले. अशे न्यूजपेपर आसा तातूंत अशे गुट लावन दिवप, कळ्ळें तुका. आणि मागीर मेजप कितले आसा ते पयलीं कळनाशिल्लें, कित्याक वयर मगो न्यूजपेपर आसतालो. सो अशें हातान दिल्ले गड्या 4 आसा माराण, 5 आसा माराण, मागीर चिंतप कितले जातले, त्यो पिशवी भरतली काय फोगोट्यांनी. सो मागीर त्यो थंय व्हरप. आणि मागीर कितें जातालें, प्रत्येक पातकार आतां देवलो न्ही घरांतल्यान, सो थंय एक देवूळ आसा, ते सगळे थंय मेळटाले. आणि मागीर उलोवप जातालें, तुका कितले माराण मेळ्ळे, तुका कितले मेळ्ळे पळय रे. कोणाक 10 बी मेळ्ळे तो शो मारतलो. मागीर तुका 5 रे, म्हाका 10, कळ्ळें तुका. आणि मागीर सांजे थंय त्याच देवळान सगळे गणपती त्या देवळान दवरप मगो. आणि मागीर सगळे भुरगे आपले पिशवे घेवन येताले. त्या पिशवेन कितें एक एक फोगोटी ते माराणें सोडप, आणि एक एक फोगोटी त्या पिशवेन घालप, एक उजवात घेवप, ती अशी पेटप, आणि मज्जा, सॉलिड मजा. ह्या हांवें केल्या, ह्या हांवें भुरगेपणांत खूब केल्या. एक एक फोगोट. ताच्या नंतर म्हजो डॅडी, म्हजो बापूय स्वर्गवासी गुरुदास पिंगे फोगाचें दुकान घाली पयलीं. आमची दुकानां आसा पणजे बाजारांत. आतां म्हजो धाकटो भाव गिरीश पिंगे सांबाळटा. म्हजो बापूय पयलीं फोग विकी, कळ्ळें तुका. आणि मागीर कितें करप, बरो फोग सगळो धंदेकार न्ही, बरो फोग पयलीं सगळो विकून जातालो. मागीर जो उरता पळय फोग, तो आमकां घेवन येवप. आणि हांव, म्हजो भाव, मागीर म्हजी सगळी चुलत भाव भयणी थंय बसप जेवण जालें काय पयलें. आणि मागीर ताचे वांटे करप फोगाचे, कळ्ळें तुका. हो तुका, हें नारिंग तुका, हे माराण तुका, हे बाण तुका. सो बाण बीण भुरग्यांक मेळनाशिल्ले, मातशे व्हडले. ताच्या नंतर बाण बीण मेळटाले. सो ही चवथीची मजा. आणि जी चवथीक पळय एक एक भुरी मारपाक मेळटा,